आयज आमी आमचे गोंयचे अस्तित्व राखपाक लागून काम करपाक जाय, गोंयची आयडेंटिटी राखपाक लागून आमी काम करपाक जाय, गोंयकारांचे आमचे रायट्स गोंयकारांक मेळोवन दिवपाक लागून आमी काम करपाक जाय, ह्या जमनीचेर गोंयकार उरतलो हेका लागून पॉलिसीज करपाक जाय। आयज त्या डायरेक्शनान आमी वचपाक जाय आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस आमी तो प्रयत्न करिता। हांव तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता, हात जोडून मागता की ह्या क्रांतीन तुमी सहभागी जाय। रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी फक्त आमचीच पार्टी न्हय, सगळ्या गोंयकारांची पार्टी, सगळ्या नीज गोंयकारांची पार्टी, सगळ्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाची पार्टी। जर आमी आमचे फ्रिडम, आमचे लिबरेशन जर ते व्हॅल्यू करिना, ज्या क्रांतिकारांनी आमकां मुक्त करपाक लागून आपलो जीव दिलो, आपले सॅक्रिफायस केले, ते सॅक्रिफायस जर आमी व्हॅल्यू दवरिना जाल्यार खंय तरी एक वायट गजाल आसतली, नाजाल्यार हें सारकें नासतलें। सो तेका लागून सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आनी गोंयच्या मातयेक लागून, गोंयच्या आयडेंटिटीक लागून काम करपाक जाय। आमचो तेंको तुमकां सदांच आसतलो। आमी आयच्या दिसा परतून तुमच्या कडेन मागता की तुमचो तेंको आमकां जाय। आमचे एक्झिस्टन्स दवरपाक आमी ल्हानशी स्टेट, ल्हानशी आमची आयडेंटिटी ही राखून दवरतलेच जाल्यार खंय तरी गोंय उरतलें, आनी हें दवरलेच जाल्यार खंय तरी गोंयकार उरतले। आनी तें करपाक लागून सगळ्यांनी क्रांती दिसा प्लेज घेवया आनी वांगडा येवया। देव बरें करूं।